बीबी करपाक या पापू करपाक हॅपी आहा तू आई रडता देवा कर लगा कुठे जाणार तिनू कसं हा तिनू बाबू हां हॅपी बरं आहे हां आवाज पेंगा बरं आवाज येता पळय ताजी हां वर येऊन गेलं का वर सकल गेलं जायचं बोला मरे बापू कितला आवाज करता हां हात लायना तिनू मागीर लाय जांभळी काडटा पळय तो देवा येस येस पळय जाय तुमची बरें आसा मगो नो गुंगीचं औषध दिला नाही मातशें या येऊ ना सुदीन येऊ ना अजून इथे हां सुदीन असा म्हणटा न्हिदला या बरं बरं आहे हेल्दी आहा रिती हॅपी जालो ओके ओके नो प्रॉब्लेम या या थँक्यू हां नीट तू हां ओके बॅग घेऊन येतो थँक्यू म्हण डॉक्टर थँक्यू डॉक्टर बरं हेल्दी आहा पयला आमी स्लो ऋत्विक हॅपी मर्जी न्हू दोत्र मम्मी कशी आसा मम्मी बरें आसा स्लो धर हा तिनू ती वट आनी कितें हां पोट दुखता आता काय कळचें ना हां ती घातला एनएससीची मागीर पेन जाता आतां काय कळना ऑपरेशन करतना मातशें वॉमिटींग जालें म्हाका हय न्हू थँक्यू Brother, enjoy. I तुम्हाला congratulations. सो आयज येयल्ले निनोश्का येवन गेले आनी आमचो नेबर रिशी येवन जस्ट बेबी पळोवन गेले आनी बेबी हांगा न्हिदो काडटा उठात ना बरो सुस्त न्हिदला आनी आमकां हांगा जेमना न्हू सो आई गेला घरा म्हणटे रातचे जेवणाक हांकां म्हाका कांय जेवण ना आयज कित्याक म्हाका तें सलायन लायला न्ही ताका लागून सो जस्ट गेला तेमी घरा अशें रित्वीक गेला आनी आई गेला सो म्हटलें कितें तरी पुलाव बिलाव करूं हाड आनी तुमी खायात ताका लागून सो गेला मम्मी ओके सो मागीर येतली ती
आनी आयज मातसो भायर वेदर काळोख जाला पावस पडटा दिसता म्हाका पण कांय कळना हांगासर एकूच अशें हांगासर एक विंडो आहा ह्या पळय विंडो आहा आनी शिव बसला हांगासर कशें दिसता सांग बरें दिसता बरें दिसता खंय ओके सो फेस तुमकां दाखयतले रोखडे तशें ना हय आनी नॅक्स्ट विडियोन तुमकां सांगतले की बेबी बॉय काय बेबी गर्ल कितें तें तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान पळोवंक मेळटलें ओके चला